नमस्कार येवकार उष्मा पेडणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सरकाराची लज वाऱ्यार आयडीसी दलाली दरेक कामाक कमिशन एजंट कॉन्टॅक्ट करून सांगता रेट जीएसआय म्हणटा मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालचे मुख्यमंत्री म्हणटा पळयता। ज्वेलर वाळके खुनाचे केशीत भितर पडिल्ले मुस्तफा ओंकार इव्हेंडर टोळयेच्यो गोंयभरच्यो आदल्यो केशी उस्तूंक सुरू घरफोडी बरोबर भांगर लुटपाचे प्रकरणांनी टोळयेचो हात। गोवा बिल्डिंग बांदकाम कामगार कल्याण मंडळ श्रम खात्याचे व्यवहाराचे ऑडिट करचे खात्यात स्कॅमा 227 कोटींच्या सेसाची धडगतना गोवा फॉरवर्ड पावले महालेखापालाकडे। गोयात अंदू सीझन सोंपच्या आदींच विक्रमी 162 इंच पावस 1961तलो विक्रम मोडलो। अंदू सरासरी परस 41% पोरू परस 9 इंच मायज पावस मान्सून विड्रॉवल 15 भर फुडें। मादयची सॅलिनिटी एप्रिल मायात तपासची हायड्रोलॉजीचो स्टाफ सॅलिनिटी मेजून गेल्या उपरांत गोंय सरकाराचो केंद्राकडेन पत्रव्यवहार केंद्र कदंबाक दिता 100 इलेक्ट्रीक बसी। आणि मेळावले आयआयटी आड आता गांवच्या जाणट्या बायलांक काढले फुडें सायटीर येतल्यांक खंय एंट्री ना आदी गांव काबार करात उपरांत आयआयटी। सरकाराचे ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाची लज वाऱ्यार आयडीसी दलाली प्रत्येक कामांक कमिशन फिक्स एजंट खंय कॉन्टॅक्ट करून काम जाग्यार घालूंक रेट सांगता मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालचे म्हणून जीएसआय मागता। नव्या प्लॉटाक पासून कमिशन चल्ला म्हूण कानार पडटा म्हणून जीएसआयचो अध्यक्ष कोचकर प्रुडंटाकडेन उलयलो। मुख्यमंत्री म्हणटा साधना जालें काय कोणूय उलयता। आता अशें आयकूंक येता की जीआयडीसीन करप्शन सारकें वयर पावला। प्रत्येक बारीक बारीक आमची कामां आहा पळय तांकां रेट फिक्स जाल्या। एजंट तुका कॉन्टॅक्ट करता, तुवें जर एप्लाय केलें जाल्यार सांगता ह्या रेट दिया तुमची कामां जातलीं। सो दीस हॅज टू स्टॉप। आतां कोणें तरी हातून मध्यस्थी करून गोवोरमेंटान जर कोणाच कडेन जायना जाल्यार सीएमान म्हाका दिसता हातून फुडें सरून कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय। नवे प्लॉट येता त्या प्लॉटांक पासून तांच्या कमिशनाचो रेट फिक्स जाला म्हणून आयकपाक येता। दीस इज नॉट अ व्हेरी गुड सिनारियो फॉर अ गोवन बिझनेस। सो म्हजी कळकळी विनंती आसा सीएमाक की जे ताणें प्रॉमीस केल्लें 17-18 तारखेर सगळ्यांक हाडून मेळून जे ईज ऑफ डुईंग बिझनेस जाग्यार घालपाचें तें मातशें बेगीन घालपाचें। मायनिंग उद्देग टुरिझम बंद आसतना इंडस्ट्रीचे फाटल्यान कित्याक लागल्यात काय म्हूण प्रश्न। आनी ह्या सगळ्यो गोश्टी जाता आसतना आनी नवीन भितर आनी आमकां त्रास दिवपाचे म्हणल्यार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑर्डिनन्स हाडले। फॅक्ट्रीज एंड बॉयलराचो एक्ट आतां परत मॉडिफाय करपाक सोदता, तेतून फी वाडयता रिन्युवल फी। म्हणजे म्हाका एक्चुली कळना की गोवोरमेंटाक कितें करपाचें आहा। एज इट इज पळय मायनींग आनी टुरिझम इंडस्ट्री सारकी स्टँडस्टिलार आहा। जी मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री जंय धडपडत चालू आसा तांकांय ते कितें धांवडावंक सोदता गोंयच्यान काय कितें। आपले साधना जाल्यार कोणूय आरोप करता म्हणून मुख्यमंत्री म्हणटा। आयडीसीचो खंय रिव्ह्यू घेतलो। आयडीसीचो एकदा रिव्ह्यू घेवपाचो आसता, बट कोणी आपल्याक जाय ते कशें आपल्या साधना जाल्यार कोणी जाय ते हें करीत आसता। दॅट इज नॉट अ वे। कोचकार जीएसआयडीसीच्या बोर्डार आसा। जीएसआयडीसी आरोप सिद्ध कर म्हूण ताका नोटीस धाडटले। If he cannot himself come and talk to me, and if he's not in a position or he's unfit, he should not be in the board. Yeah, definitely, since already made it public, I'm going to issue a show cause notice to him. Since you're asking me, I want a clarification, no? I'm going to issue a show cause notice, and then accordingly, at least, prove the allegations, no? Who is the person who's what proved the allegations? By my friend Amanda Kashkar, whether he's gone against CM, or he feels he is not capable being a member here, being a board director, being an active member, being a member in the screening committee, and it's against corruption.
If the plots are going, when he is there, man, who's in corruption? He is one of the person also, it looks like in the corruption. You should weed it out, no? Or come to me, bring it, I am there. I am against corruption in my second tenure as an MLA. Sense should prevail. When statements have been made, no? Take us, use the board, speak in the board, talk to me, go to the industrial minister, go to the CM, call me there, sit, we'll see, we'll work it out, no problem. I am also sitting here for the last 3.5 years. Okay, if you think I am not capable, remove me, go and tell CM to remove me out. Or liquidate the corporation, make it a department. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ज्वेलर स्वप्नील वाळकेचे खुनाचे केशीत भितर पडिल्ले मुस्तफा ओंकार आणि इव्हेंडराचो खुबशा घरफोडींनी भांगर लुटपाचे केशींनी हात आसा म्हणून तपासात दिसला. तिगूय सध्या 3 घरफोडींचे केशींनी आगशी पुलिसांचे कस्टडीत आसात. पणजे म्हापशा हणजुण्या पुलिसांकूय ते घरफोडीचे केशींनी चौकशेक जाय. गँगाची एक कर्मां भायर सरतात. वायके केशीत भितर पडिल्ल्या मुस्तफा ओमकार पाटील आनी इव्हेंडराचे त्रिकुटाची गोंयभरची घरफोडी आनी भांगर लुटीची प्रकरणां एक उस्तूंक सुरू. तिगूय कितल्याशेच केशींनी पुलिसांक जाय. क्रायम ब्रांचीची पुलीस कस्टडी सोंपतकीच आक्षे पुलिसेन तांची चौकशी सुरू केल्या. आक्षे वाठारांतली एक घरफोडीची चौकशी करतनाच आनीक 2 घरफोडीची प्रकरणां भायर सरल्यात. वाळकेचो खून करपा आदीं तांणी एक घर फोडिल्लें. ते चोरयेत उखलिल्लो चाकू वाळकेक मारिल्लो. ते घरफोडीची चौकशी चालू आसतना तांचे कडच्यान आनीकूय घरफोडीची प्रकरणां भायर सरतात. मजगतीं इव्हेंटर ऑडिक्सा आड फटयला म्हूण आक्षे पुलीस स्टेशनात 3 केशी आयल्यात. आक्षे पुलिसेची चौकशी सोंपतकीच चड करून पणजे पुलीस तांची कस्टडी घेतले. गाडयो चोरी आनी घरफोडीचे प्रकरणात चौकशी जातली. वाळकेचो खून केला त्या दिसा वापरिल्ली कार पणजे पुलीस स्टेशनाच्या हद्दींतल्यान चोरिल्ली. म्हापसा पुलिसेकूय ह्या तिगांची एक घरफोडीचे प्रकरणात कस्टडी जाय. भांगर चोरपाचे प्रकरणात हणजूण पुलीस तांकां रावल्यात. 2015त हणजूण पुलीस स्टेशनांतले टॉयलेटीची वणत फोडून ओमकार पाटीलान फुज्ज्यो काडिल्ल्यो म्हूण गजाल भायर सरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोवा बिल्डिंग आणि बांदकाम कामगार कल्याण मंडळ आणि श्रम खात्याचे आर्थिक व्यवहाराचे ऑडिट करचे म्हूण गोवा फॉरवर्डान महालेखापालाकडेन मागला. लेबर गेटी सारखेली स्कॅमां करून गरीब कामगारांचे पैसे राजकीय कार्यकर्त्यांक खावयले. खात्याकडेन 227 कोटींचो सेज आसा. ताचो गैरवापर जावं येता म्हणून फिर्याद घेवन आमदार विजय सीएजी कडेन पावलो. बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेअर बोर्ड म्हणून आहा आनी लेबर डिपार्टमेंटाचे ऑडिट जावचो. कित्या खातीर ऑडिट जावचो? कित्याक जो पयसो कन्स्ट्रक्शन वर्करांक बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन वर्करांक वचपाचो आशिल्लो तो पॉलिटिकल वर्करांक पयसो गेलो. हें सिद्ध जाल्लें आहा. आनी 227 कोटी सेस लेबर सेस ताजे कडेन आहा. म्हाका दिसता सरकाराचो दोळो हे 227 कोटी काबार करपाचो आतां आसा फुकट. गोवा फॉरवर्डाचे लिडर्स प्रिन्सिपल अकाउंटंट जनरलाक मेळ्ळे ऑन द लेबर गेट स्कॅमाच्या इश्यूचेर हांव कितें करूं? गोंयांत मान्सून सीझन सोंपचे आदींच विक्रमी 162 इंच पावस. 1961त 160 इंच पडिल्लो. तो आयज मेरेनचो गोंयचो सिजनल विक्रम. पोरू 153 इंच पडिल्लो. अंदू सरासरी परस 41% मायज पावस पडला म्हूण पणजे वेधशाळा सांगता. 1961त 5 केंद्रांनी पावस मेजिल्लो. आतां 13 केंद्रांनी मेजून सरासरी काडटात. IMD प्रमाण मान्सून विड्रॉवल अंदू 15 भर फुडें धुकल्ला. 15 ऑक्टोबर मेरेन पावस. This 412 centimeters of rainfall is 41% higher than the normal value for this season up to now, and this is the highest seasonal total state average rainfall recorded as per the available data. The highest value of seasonal rainfall total was 408 centimeters, which was recorded in 1961. Third highest as per available data was recorded in 1970, which was 401 centimeters. In 2019, which was 394 centimeters. 5 days remaining for monsoon season period to end. Goa's state average rainfall for southwest monsoon 2020 has already marked the highest value of rainfall as per the available data. As on today, we have 13 stations reporting rainfall daily. But in 1961, we had 5 stations which were reporting for coming 5 days. There is a trough that is passing from south Madhya Maharashtra across interior Karnataka. So this trough can provide
light to moderate rainfall at almost all stations over Goa. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया. मेळावले IIT आड आता गावच्या जाणट्या बायलांक फुडे काढल्यात. बाबा पुता करून सगळ्यांक सांगून जाले, मात आता ओग्गी रावचे ना. कोण IITचे कामाक सुवातेर येता ताका भितर घेवचे ना. शेळ मेळावलेच्या जाणट्या बायलांची शिटकावणी. हट्टाक पेटून IIT करपाकूच जाय जाल्यार आदी खंय गाव काबार करात आणि गावचो लोक सोपलो काय जाय तशी IIT उभारात. आणि तुम्ही तर आतापर्यंत येयले जाय जाल्यार आमी तुमकां म्हणटा न्हू ती कशी तुमकां घेवची ना भितर. बरे भशेन तुमकां सांगासर तुमकां बाबा पुता करून तुमकां आमी सांगलें आमच्या पोटा खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर आनी हे धर्तेरी आमी कोसोन खाल्ल्या. आणि हे जमनी वचून आमी भुरग्यां बाळांक वयर काडून शिकयल्या. आणि ही जमीन तर आमची वयता जाल्यार आमी रावन काय उपयोग ना. आमकां बॉम्ब घालतो आनी मारून उडयतली. आनी कित्याक आमी हांगा रावन ती आमकां मारा आनी मागीर हांगा IIT घडया. राणे सरकार जो प्रताप सिंग राणे 20 वर्सां मुख्यमंत्री पदाचेर रावलो पण तेणी आमच्यो जमनीचो अधिकार आमचो जो हक्क आसा तो आज पर्यंत मान्य केलो ना आनी आमकां दिलो ना. त्या पदाचेर बसयलो ते खुर्चेचेर बसयलो आमी 70च्या लोकांनी बसयलो. हांव विचारता त्या आमच्या विश्वजीत राण्याक की MLA आमचो जो आसा ताका विचारता तुका तुजें स्वताचें तरी मत आसलें हय तुज्या घराण्यांतलें मत आसलें एक तरी सांगचें तरी म्हाका. तुज्या राण्या कुटुंबाचें एक तरी ताका मत आसलें कित्याक तूं कोणाच्या मताचेर वयर सरलो. आमच्या गरीब लोकांच्या मताचेर रेडी आसा अरेस्ट करता आमकां करा अरेस्ट सगळीं येता आमी चला पळोवया कितें जाता तें जाता. हे आमची जो जमनी आसा पळय आमच्या गरीब लोकांची जमनी केन्नाच मागावर जावंक ना. कारण हे काही लोक असले पळय ते पोर्तुगीजांक फितूर असले म्हणून हे सगळं घडला. म्हणून आमच्या गरीब लोकांचेर हे जमनी जावंक ना नांवार. आमच्यो जमनी नांवार उरोवंक जावंक ना कारण हे लोक फितुरी असले म्हणून आज यांचे मोठे मोठे मोकाशे आसा. आमचे ना आमच्या गरीब लोकांचे मोकाशे बी काय ना. म्हादयची खारसाण म्हळ्यार सॅलिनिटी एप्रिल मायात तपासची म्हूण खंय केंद्राक बरयला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मिडियाक सांगता हायड्रोलॉजी संस्थेचो स्टाफ भर उटंगारात म्हादयची सॅलिनिटी मेजून गेलो म्हूण बोवाळ पडल्या उपरांत सरकाराक जाग. केंद्र खंय कदंबाक 100 इलेक्ट्रॉनिक बसी दिता. जनसंघाचो संस्थापक फुडारी दीनदयाळ उपाध्याय जयंती सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयलो. बीजेपीन देश पावण्यार पक्षाचो संस्थापक फुडारी दीनदयाळ उपाध्याय जयंती मनयली. पक्षाचो पणजे हेडक्वॉर्टर्स आनी बाकीचे सुवातींनी जयंती सुवाळे जाले. आमकां 100 बसीस सँक्शन केला. आमचो प्रयत्न आसतलो की जाता तितके बेगीन इलेक्ट्रिकल बसीस ज्यो आसा ह्यो राज्यांत पळच्यो. हांव माननीय मंत्री आनी केंद्र सरकार ह्या दोगांयचे आभार मानता. काही जाण शिता फुडें मीठ खातात आनी नाका जाल्ले स्टेटमेंट करीत आसतात. पावसांत खारसाणीची टेस्ट करची मुळात सलायनिटीची टेस्ट करची हें पत्र प्रकाशजी जावडेकराक हांवेनूच बरयल्लें आनी तें बरयलां आसतना तेंच्यांनी जेन्ना सांगलें की सडनली आमी आतां धाडटा म्हणून हांवें बरयना फुडें हांवें तांकां दुसरें पत्र वांगडाच बरयलें की तें एप्रील मेन करपाक जाय. कारण म्हाका खबर आहा सलायनिटी कॅन नॉट. अरे हांव ते सायडीत रावता हांव थंयच रावता म्हाका कोण पणजे आनी हेतून रावता तेंच्यांनी सांगपाची गरज ना. हांवें तें ऑलरेडी तेच फावटी म्हणजे तेंच्यांनी तेन्ना सांगलें आतां धाडटा अर्जंटली म्हणून तेन्नाच बरयलां पत्र दुसरें की आमकां परत एप्रील मेन सुद्दां हेजी सलायनिटी काडपाची गरज आसा. आनी सलायनिटी हो विशय म्हाका दिसता पयले फावटी हांवें मांडलो थंयसर एन्ड इट इज नॉट ओन्ली द फ्लो एंड फ्लोरा एंड फोना बट इट इज ऑल्सो द सलायनिटी इट वील डिस्टर्ब. हो विशय प्रकाशजी जावडेकरा कडेन प्रामुख्यान मांडपी मनीसूच मुळात हांव आसा. त्याची चिंता करपाची गरज ना. जी टीम म्हाका दिसता आयिल्ली तेंच्यांनी हो विशय की हाजी परत एकदा एप्रील मे म्हयन्यान लिप सिजनात ताची सलायनिटी चेक करप गरजेचें आसा हो विशय मांडलेलो आसा आनी डेफिनेटली द पीपल वील कम दे वील टेस्ट हे करतले. दीनदयाळ उपाध्याय हांच्याच प्रेरणेंतल्यान अंत्योदय ह्या तत्वाचेर हो कन्सेप्ट चलयलो वयतलो. तो समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपा खातीर आमचं सरकार कटिबद्ध असताना भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे सदोदीत म्हणजे देश प्रथम द्वितीय पार्टी आणि तृतीय आपण
ह्या तत्वाच्या आधाराचेर पार्टीचे आनी देशाचें काम करीत आसा. त्या धर्तीचेरूच फुडें वयता आसतना आमी तांकां स्मरण करता, तांकां आज याद करता. एक निस्वार्थ लिडर आणि लिडर जावन जे आपणाक देशा खातीर जे कामां तेणी केली आनी सॅक्रिफायस जे केले, आपणाचे विचार करनासतना खंय आपणाचे धीर म्हणजे आपण कितें आनी देशा खातीर कितें करपाक जाय हे आदर्श घेवन तो फुडें सरलेलो. हे आदर्श इतले वर्सांनी आज भाजपा तेणे स्थापना करून जनसंघ स्थापना करून आज भाजपा स्थापना जाली आनी आज खुबशे गोष्टी देशा भितर गोंया भितर हे सरकार करता. दोन दीनदयाळजी मेळे ह्या भारत देशा भितर, तर अवघ्या दशका भितर आपण भारताचे परिवर्तन करतलो आणि एक बरो भारत निर्माण करपाक शकता. पण रोखडेच श्यामाप्रसाद मुखर्जी इतके म्हणून तांचेय निधन जालें, परत एक फावटी एकाकी झुंज तांकां दिवची पडली. अशा ह्या सगळ्या परिस्थितींतल्यान वाट काडीत तांणी एक आपलो बरो दरारो केल्लो. आणि हे सगळे पळयत आसतना जनसंघ खूब तरी वाडटा हाचेर खुबशे जाणांचो दोळो आशिल्लो. आनी त्या वेळावेले अनेक जे मृत्यू जाले काँग्रेसीच्या काळांत भितर ताचोय बळी पंडीत दीनदयाळ जाले. म्हणटाले आमची भारत देशाची संस्कृती एक मोठी संस्कृती आणि ही संस्कृती अशीच टिकून दवरपाक जाय. आणि खरेंच आतां पळयता ह्या कोवीड पॅन्डेमीक काळात पळयता आमी ही आमची संस्कृती आज विश्वभर मानली वता आणि खरंच तथ्य आसा. अशें हे आमचे पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय आज तेंच्याय आत्मघाती त्यांचो जीव जो गेलो तो तेंचेर हल्लो केलो गेलो. 4.5 वर्साची फी एकदम भरून 5 वर्साचो एक्सायज परवानो दिवपाची स्कीम सरकार हाडटा म्हणून TTAGचो अध्यक्ष प्रुडंटाकडेन उलयला. TTAGची ट्युरिझमा विशीं मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका जाली. 5 वर्साचे ट्युरिझम लायसन्स दिवपाचेरूय विचार चल्ला. ते विशीं फी वाडोवपाचो विशय सध्या कुशीक दवरता म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान सांगला. चार्टर्ड विमाना विशीं सरकारान बेगीन घोशणा करची म्हूण TTAG मागता. CM is assured a lot of things on ease of doing business. On excise also, त्यांच्यानी सांगला की they are coming with the scheme of 5 years licensing आणि एका बरोबर कोणी पे केल्यार ते 4.5 वर्साचे पेमेंट करून ते घेतले. So that was the excise thing is concerned. The event front also, there are a lot of issues at each level. ते म्हणला गव्हर्मेंटान की आम्ही पर्सनली तेका मॉडिफाय करतले wherever required to. Secondly, on the tourism license they kela, they are going to allow for 5 years licensing. So what we are saying is 5 वर्षाचे लायसन्स आसा दितल्यान तें फी वाडयता म्हणला ते म्हणला ते will consider increase in fee to keep in abeyance for some time. And he has directed Secretary Tourism to look into each segment of the tourism wherever the hurdles are there. As far as charter is concerned, he has already written a letter to Home Minister and personally is going to talk to Civil Aviation Ministry and see that charter announcement is made immediately, because this will help Goa to start the foreign tourists. फोंडे पालिकेचे उपनगराध्यक्षाचे वेंचणुकेत मगोन बीजेपीक दणको दिलो. मगोचे अमिना नायकान बीजेपीच्या आनंद नायकाक 8-7 मतांनी हरयलो. फोंड्या पालिकेत हालींच जाल्ले घडामोडींचे फाटभुंयेर उपनगराध्यक्ष बीजेपीचोच म्हूण लागीं थारायल्ल्यात जमा आशिल्ले. मात मगोन अनपेक्षीत बीजेपीक चेकमेट करून समीकरणां बदलली. आणि हे सगळे घडोवन हाडला आणि हो जो आमकां विक्ट्री मेळ्ळा ही विक्ट्री दाखोवन दिता की फोंडेकार आणि काहीशे कावन्सिलर्स भितरल्यान मना पासून आमच्या बरो आसा आमचें काम पळोवन हांव हाजेर चड उलोव पळयना. आमचें काम पॅन्डेमिका खातीर चालूच उरतलें. त्याच प्रमाणे हांव प्रदीप नायक बाबा आनी विरेंद्र आनी म्हजे कावन्सिलर हांगा गिताली, अमिना, जया मॅडम हांच्यांनी भरपूर एक एकजुटीन हें काम केलां म्हणून ही विक्ट्री फक्त म्हजी न्ही, या अमिना मॅडमची न्ही, हे समस्त कावन्सिलर्स आनी ज्या बाकीच्या कावन्सिलरांनी आमकां मतां दिलां हांव तांच्या मना काळजाच्यान आभार मानता. आनी जें कितें काम चल्लां चेअरपर्सन विश्वनाथ दळवी हांकां आमचो कंप्लीट तेंको आसतलो, आदार आसतलो. आनी म्हाका खात्री आहा की आतां हांगा कावन्सिलाचें काम ही सगळीं जी पळयता त्याच प्रमाणे गिताली म्हणा या आमचे प्रदीप नायक जाका आमी झालू म्हणटात, हे फुडें बऱ्या तरेन काम फुडें व्हरतले आनी फोंड्या हे कंप्लीट मगोमय जातले. हांव मनपसून ज्यांनी आमकां वोट मारले गो पक्षाक तांचे मनपसून अभिनंदन करता. आनी आज जे आमचे कावन्सिलर
जे उपाध्यक्ष जावं ताजेय मन पसून अभिनंदन करता आनी तांणी सगळ्यांनी मेळून अध्यक्ष उपाध्यक्ष आनी जे मेंबर्स आसा मागीर ते भारतीय जनता पक्षाचे आसूं किंवा MGPचे आसूं किंवा अपक्ष आसूं तांणी बरे तरेन पोरना म्युनिसिपालिटीचें काम करचें आनी येणाऱ्या काळांत तांणी बरेपणा सगळे लोकां कडेन दवरून जे फोंड्या काही प्रश्न आसा ते मोकळे करपा खातीर काम करचें. काँग्रेसी बरोबर आसतना घडये बाबू आजगांवकारूच ड्रग्सांनी घुस्पल्लो म्हूण काँग्रेसीची परती जाप. काँग्रेसीचे वेळार ड्रग्स चलताले आनी फिक्सिंग जाताले, केशी भायर येनाशिल्ल्यो. आतांचे CM एक्शन घेता म्हणून मंत्री बाबू मडिया कडेन उलयल्लो. सगळे चौकशी आनी तपास यंत्रणा सरकारा कडेन आसात. ड्रग्सांची पाळामुळां उस्तून दाखोवची म्हूण काँग्रेसीची चॅलेंज. समज CMाक नाका आसलेलो करनासतना दवरतालो रेट घालनासतना अशें पयलीं खूब फावटी जाल्लें फिक्सिंग जाल्लें. ड्रग्सान फिक्सिंग जाला ड्रग्सान फिक्सिंग जावन अश्यो केसीस केन्ना जावना. पूण फिक्सिंग जाला ड्रग्सान बा नाल्यार तुवें सांगचें म्हाका काँग्रेस सरकार आसतना ड्रग्स चलतालो काय ना. बाबूच्या वक्तव्याक काँग्रेसीची जाप. काँग्रेसीक तर ड्रग्साचें हें आशिल्लें गोवोरमेंटाक तेन्ना बाबू आजगांवकार ओगी कित्याक रावल्लो. बाबू आजगांवकारान तेन्नाच पळोवन मारपाक जाय आशिल्लो की बाबू आजगांवकार तर म्हणटा की काँग्रेस टायमार ड्रग्स चलताले. कदाचित बाबू आजगांवकारूच ड्रग बिजनेस करतालो आशिल्लो काँग्रेस टायमार. आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटाची सगळ्यो एजन्सी तेंचे कडेन आसात, स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो सगळ्यो एजन्सी तेंचे कडेन आसात. सोदून काडचे तेणी 100 किलो कॅटेमाइन ड्रग्स कोणाले फॅक्टरीन सापडले. BJPच्या एक पदाधिकारी परब म्हणून तेगेले पिसुल्ल्यान फॅक्टरीन सापडले. तेजो पाठपुरावो बाबू आजगांवकारान करचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिनींतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.